आता तुम मुंडा दाखयतलें ओके तेन्ना कितको पार्टिसिपेट केलें तें. Okay, 1, 2, 3. Good morning, my dear teachers and my friends. Today, I am going to say a beautiful story. The title of my story is The Ugly Tree. Once upon a time, in a large forest, there were many different trees, such as mango, oak, teak, banyan, and neem trees. Among them, there was one tree which had a crooked trunk. It looked very ugly compared to the other trees. The other trees used to tease him. You are an ugly tree. Oh no, you are such an ugly tree. The poor tree was so sad and always thought that, oh God, why did you make me so ugly? Why am I not beautiful like the other trees? One day, a woodcutter came to the forest and he saw the ugly tree and said, this tree has no use for me. I will cut down the other straight trees. He cut down the other straight trees except the crooked tree. On seeing this, the crooked tree said, thank God, my ugliness has saved my life. We should never blame God for our troubles. The moral of the story is never blame God. God has a reason for everything. Thank you and have a nice day. Very good. ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಳು ಮರೆ Oy. ಸೊ ಯಾ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಟ್ಟುಕ ಕಿತ್ತೇನು Not swata met. ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ Still. ओके सो याचं अनायरा इले स्कूल सोन आल्याचं किती आलते ती आज मेळना. हकत लेटर आल्या. सेकंड थर्ड देखो मेळना अरे पण कर ना. ओके ही एक टू चॉकलेट आहे. मॉम फ्रॉम अनायरा ही चॉकलेट. ओके ओपन कर तू ओपन कर So yeah, letter to mom. You know I got first prize in story. First prize, Anaira. Oh boy, Anu got first prize. Expect a be same. Nere babu. Good girl, mama le smart baby. Give Didi Kishu give. Didi got first prize. और किशु किशु वाव से दीदी आई एम प्राउड ऑफ यू से आलू प्राउड ऑफ दीदी सो मामा जाण आलोली तुक फर्स्ट प्राइज मेट्टलो मोड आई न्यू सो मामान तुका किताला ओपन करी ओके सो मामान तुक मिनी सोसो किताला धाकटे शे ओके स्मॉल मामा जाणा आलोली तुका फर्स्ट प्राइज मेळटा मू ओके सो चल ओपन करया मामान कितें हाडलें तुका स्टिच तुका फेवरेट न्हू रे एंड यू लव पेंटिंग नो सो आय बॉट फॉर यू स्टिच एंड हें हाडलें काय स्टिच तेका लायक जाता पेंटिंग करपाक ओके एंड वन मोर कंपस स्टिच कंपस तुका जाय आला न्हू रे सॉफ्ट पाउच तो जे पेन्सिल घालपा बी हा तेका इश्को भितर कंग्रॅच्युलेशन्स कंग्रॅच्युलेशन्स थँक यू. मामा जाण आलोली तुका फर्स्ट प्राइज मेळटा मू म्हणजे स्मार्ट बेबी न्हू तू अरे शिको वयर सर ओके गुड गर्ल सेकंड प्राइज म्हणजे सेकंड टाइम ओय पोयमाकूय मेळ्ळो तेका फर्स्ट प्राइज आनी आज स्टोरी सो आतां अनायरा डाडा आपोवपाक गेला डाडा सकयल आलोलो काराको गेलोलो सो आजचो या डाडागे रिएक्शन डाडा वेर आर यू ओके दादा got first prize madam storytelling thank you वेल डन आहे मुळात आहे का आणि हांव हाडल्याचो न्ही रे मिनीस असो खबर आली ओय फर्स्ट प्राइज मेळटलो तू कितको गळे मामा आणि डाडा जाण आहे न्हू अरे गुड गर्ल कंग्रॅच्युलेशन वेल डन
So thank you Grace family. तुम म्हाका प्रे केलेले न्हू म्हाका फर्स्ट प्राइज मेळटा मू आनी म्हाका फर्स्ट प्राइज मेळ्ळो. थँक यू तुमकां सगळ्यांक. आय लव यू. यांची दी रे तेका अनु हांगा मागी काडयो डाडा. दिस इज डाडाज गिफ्ट. थँक यू दादा. वेलकम. देखील मॅडम का फेवरेट आहे मामा बरे हटाले. अय मामा दाडा आनू आलू सगळे हेडे आम्ही ओके. स्नेक लॅडर मागी रे घे मी. ओके सो चल हांगा काड बाबा. वेलकम. हाय ग्रेस फॅमिली, केशाय तुमी सगळीं. समजता तुम सगळीं बरी हाय म्हूण आनी आमी बी सगळीं फिट अँड फायन. ओके आनी सो तुम चोयला आसतले अनायराक फर्स्ट प्राइज मेळ्ळा इन स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशनाक. आनी हांवें जाल्यार एक्सपेक्ट केलोलें, हांव जाणालोलें की तेका फर्स्ट प्राइज मेळटलो म्हूण. ओके बिकॉज तेगेले कॉन्फिडन्स, तेगे उलोवप, तेगे एक्टींग, द वे शी एक्सप्रेस कोता एक्सप्रेशन्स, हांव जाणालोलें तेका फर्स्ट प्राइज मेळटो म्हूण. आनी एक्चुली आमी दोगांय जाणालोलीं. सो या आय एम सो हॅपी. आनी आनी तुमी बी जायत जाणांन म्हणलें की अनायरा फर्स्ट प्राइज मेळटलो म्हूण. आनी येस जालें सारकें. फर्स्ट प्राइज मेळ्ळो अनायराक स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशना. आनी तेका फर्स्ट प्राइज मेळ्ळो पोयम रेसिटेशनाक. सो येस थिंगाय फर्स्ट प्राइज मेळ्ळो आनी आतां स्टोरी कॉम्पिटिशनाक बी फर्स्ट प्राइज मेळ्ळा. आय एम सो प्राउड ऑफ हर. आनी तेगे क्लासमेट्सूय आयज ते इस्कला गेलो न्हू. सो तेका तेगे क्लासमेट सांगपा लागोली अनायरा यू गॉट फर्स्ट प्राइज. आनी होच जावन हूंय सारकी सॅड जायन हाय हूंय. एवरी टायम तूंच फर्स्ट प्राइज घेवन वयता मू क्लासी. बेजार जालो आलो हूंय होच जा तेगेली क्लासमेट्स. सो या आय एम सो प्राउड ऑफ हर. आनी तेय बी सारकें हॅपी. आनी एक सांगो सोदिता हांव जायत जाण कमेंट कोताय आमकां. नॉट जायत जाण बट 2-3 जाणांनी कमेंट केल्ले ब्लॉग्सांचे. आनी इवन ते शॉर्ट्स कोता कॉमेडी शॉर्ट्सांचे ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन यूट्यूब आमकां कमेंट केल्ले अनायराचे दॅट शी इज ओवर कॉन्फिडंट अँड टू मच ऑफ एक्टींग. आनी कोण गायलोलो ती शेमाय शेमायचे भाशेन उलयता. आनी जायते नेगेटीव कमेंट्स. बट हांव तेका न्हू हे नेगेटीव कमेंट्स केन्ना सांगना बिकॉज म्हाका तेका डिमोटिवेट करपा नाका. ओके सो या जायत जाणांनी बट हांव जाणा द वे शी स्पीक्स आनी द वे शी एक्सप्रेसीस हर सेल्फ लायक एक्सप्रेशन्स कोता. आनी दॅट इज नॉट ओवर कॉन्फिडन्स नो. दॅट इज कॉन्फिडन्स तेगे कॉन्फिडन्स कॅमेरा मुखार उलोवपाक व्लॉगींग करपाक. आनी इस्कला फर्स्ट प्राइज घेता ते ओवर कॉन्फिडन्स आहल्यार कोणा फर्स्ट प्राइज बी मेळपानाय न्हू. सो इट्स हर कॉन्फिडन्स तेका आपणाचे विस्वास आहा. आनी ते जाणा लायक एनी ते पार्टिसिपेट कोता ते पयल्या म्हणटा हांव फर्स्ट प्राइज घेवन येतलेंच. सो अशी कोता एक आपणाचे ट्रस्ट आहा. सो आय एम सो प्राउड ऑफ हर. आनी हांव प्रे कोता सोदांच की मुगे अनायराक सॉरी ओके मातशें इमोशनल जाला हांव. हॅपी टियर्स ते. ओके येस आय एम सो प्राउड ऑफ हर. अशी कोण हांव एवरीडे सांगता तेका मामा दाडा नांव तेगे नाना नानी नांव सोदां वयर काड म्हूण. अँड येस ते सोदां म्हणटा मामा हांव तुका प्रावड कोतो लायक दीस. ओके सो नो मोर क्रायींग. ओके सो हॅपी टियर्स ते मुगेले.
ओके आनी हिंगा न्हू इवन इन गोवा यू नो स्कूल ते फर्स्ट प्राइज आसताले ते गेले गोंय गेले म्हणटरी दाखयता तुमकां हांव तेगे सर्टिफिकेट्स यू नो गोवा हाय ते गेल्यो फायलींग आयलो हाय सो हांव तुमकां दाखयतलें आनी थँक्यू म्हणून सोदिता तुमकां सगल्यांक यू नो तुमी बी यू नो एक तुमगेलोय पार्ट आहा हितू यू नो तेका मोटिवेट करपाक सो तुमगे कमेंट्स चोयतले सगल्यांगे कमेंट्स रीड कोत्ते एक कमेंट रीड कोत्ते सगल्यांगेलो आनी ते सारकें हॅप्पी जाता सो यू नो तुमगे कमेंट्सूय बी तेका मोटिवेट कोताय आनी एंड आय नो शी वील डू ग्रेट थिंग्स इन फ्युचर तें जाल्यार हांव जाणा 100%. सो आय लव यू अनायरा हांव आनी दादा तुका जायती लव कोताय एंड वी नो तूं आमगे एक दीस प्रावड कोतो म्हूण एंड मम्मा एंड दादा आर सो प्रावड ऑफ यू सो एशी कोन यू नो देवागे बेसांव तुजे सोदां आसो आनी गॉड ब्लेस यू वी लव यू अनायरा वी आर सो प्रावड ऑफ यू. ओके सो आतां हांव व्लॉग हिंगा एंड कोता आयज हो धाकटोसो व्लॉग केल्लो हांवें तुमकां सांगपाक की अनायरा फर्स्ट प्रायज मेळ्ळो इन स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन आनी थँक्यू तुमकां सगल्यांक यू नो तेका हितू मोटिवेट करपाक आनी तुम सगल्यान म्हणलें की तेका फर्स्ट प्रायज मेळटो म्हूण सो येस शी इज वेरी हॅपी. ओके थँक्यू तुमकां सगल्यांक आनी आमगे तुमकां हे व्लॉग्स लायक जाताय जाल्यार विसरूं नाकाय कमेंट करपाक लायक करपाक आनी तुमगे फ्रेंड्स आनी फॅमिलीक शेअर करपाक आमगे व्लॉग्स. ओके आनी जी कोण आजून आमगेले यू नो चॅनला सबस्क्रायब केलो ना चोयताय आमगे व्लॉग्स लायक जाताय आमगे व्लॉग्स जाल्यार प्लीज विसरूं नाकाय आमगे चॅनल सबस्क्रायब करपाक. Okay, and as a gift so Anaira please subscribe our channel. Thank you very much. आणि इतले म्हूण हांव आतां व्लॉग एंड कोता मेळटा तुमकां नेक्स्ट व्लॉगांक. अंटील देन मोग आसूं बाय बाय.